बागयोन फ्रांसीस शावेर लिखीन सगल्यांक बेसांव चड करून जीं दुयेंत आसात कुडींत मनांत ओतम्यान तांकां पिकोवणी मेळच्याक जीं कोण काम सोदतात आनी जांकां काम मेळिल्लें आसा तांकां त्या कामांत रावच्याक जीं सगळीं आपलें जावन पार्टनर सोदतात तांकां पार्टनर फाव जावच्याक जांकां फाव जाल्लो आसा तांकां देवान भुरग्यांचें देणें दिवच्याक बाकीच्यो सगळ्यो तुमच्यो गरजो विनंत्यो मनांत दवरात आनी आतां हें बेसांव आमी घेवया सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपलें मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात ती एक नवी रचना पोरणे ते सगळें गेले आतां सगळेंच नवें 2 कोरिंथकारांक 5:17 बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीसा कडेन मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत रतम्या सवे बापाक वाखाणटा आनी सोर्पो दितात देव बाप आनी पूत आनी पळयत रतमो आमचेर आशिर्वाद घालूं Francis Xavier Wonakura Radi Sabja Mogan Las Lolia Besangat Saiba Desaramcha Sambalung amka Lopan tuja besangal saiba Sharar goincha Sambalung amka Lopan tuja